जेन्ना आमकां कळ्ळें की पंचायतीक की स्क्रॅपयार्डाक उजो लागलो तेन्ना आमी तुरंत सेक्रेटरी सगळे डॉक्युमेंट्स घेवन ते आमी सायटीचेर गेले. सायटीचेर गेल्यार कितें सगळ्या वाटेन धुंवर येतालो, उजो लागलेलो थंय आनी धुंवराचो इतको वास येतालो. म्हाका दिसता ते प्लास्टीक जळटले त्या खातीर ते वासान रावपा जायना. हांवूय वॉन्डर करता ते सायडीचे लोक कशे रावता आनी इतके पॉल्युशन जाताले. आनी हे कित्याक लागून जाता, स्क्रॅपयार्ड जे चलयता तेंचे कडेन सारके पेपर ना, तेंचे कडेन फायर एक्सटिंग्विशर सारखे ना आनी तेंचे कडेन फॅसिलिटी ना. उजो लागल्यार रोखडोच तुरंत बंद करपाक. अगर त्या टायमार जर तेंचे कडेन प्रॉपर सिलिंडर असले उजो पालोवपाचे किंवा उदकाची जी फॅसिलिटी असली उदीक पालोवपाचें उजो पालोवपाचो जाल्यार तो येदो व्हडलो उजो लागपा नासलो. आनी ते उजो लागून सगळें जळोन जेन्ना प्लास्टीक जळटा तुमकां खबर आसा तो पॉयझनस गॅस सगळ्या गांवांत पसरता. आज पळय सगळ्याकूच ती स्क्रॅपयार्डां वाडता, मशरूमशी वाडल्या. सो ते खंय ना खंय आमी एक्शन घेवपाक लागून आमी ट्राय केली आनी तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडल्या. 2 स्क्रॅपयार्डांक 40,000 आमी फायनूय दिल्या आनी तांकां नोटीसूय धाडल्या आमी कित्याक तेंचे बंद करपाचें न्हू. कित्याक तेंचे कडेन जी फॅसिलिटी तांकां जी प्रोवायड करपाची आसली ती पॉल्युशन बोर्डान तेंच्यांनी जे सर्टिफिकेट घेवपाक ती ना तेंचे कडेन. बाकी थोड्या ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घेवपाक ते ना तेंचे कडेन. पुलीस स्टेशनाचेर तेंच्यांनी सांगपाक जाय बाबा आमी हांगसर हें स्क्रॅपयार्ड ओपन केलां, तेजे कितके लोक कामाक आहा, ते कामाक जे काम करता थंय तेंचे कडेन कांय डॉक्युमेंट ना. हें सगळें आमी नोटीस केलां. आमी सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर किंवा फायर स्टेशनाचेर सगळे पेपर धाडले आनी बाकीची जितकी लास्ट ग्रामसभेच्या दिसा आनीक स्क्रॅपयार्डाक उजो लागलो अशें परत जर उजो लागलो जाल्यार लोकांच्या हेल्थाचेर ताजो परिणाम जातलो आनी हें खंय ना खंय बंद जावपाकूच जाय. कित्याक सो लास्ट ग्रामसभेक आमी बरें डिबेट जाला तेजेर आनी सगळ्या मेंबरांक सांगलां की प्रत्येक वाड्यार कितके तुमचे प्रत्येक मेंबराच्या वाड्यार कितकी स्क्रॅपयार्ड आहा आनी तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडले की तुमचे बाबा डॉक्युमेंट हाडात. ते डॉक्युमेंट हाडून मागीर तेंचे कडेन कितके डॉक्युमेंट ना तांकां ते परत हाडपा लायतले आनी प्रत्येक पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक किंवा फायर ब्रिगेड सगळ्यांक नोटीस धाडले. तेंचे यार्डाचे सगळे पेपर आहा किंवा तेंची फॅसिलिटी तुमी तेंचे कडेन आसा हें चॅक करपाक आमी तांकां सांगतले. आनीक जास्तीत जास्त जर डेंजरस आहा ते आमी बंद करपाकूय ट्राय करतले. मैं अभी सरपंच बनने के बाद स्क्रैप यार्ड में वहाँ पे 2 बार आग लगा और बहुत ज़्यादा आग था और इसलिए मैं और सेक्रेटरी और हमारे पंच मेंबर संतोष देसाई हम लोग मिलके वहाँ पे गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए और वो लोग को बोला है कि स्ट्रिक्टली नोटिस भी निकाला और ये जो इलीगल जो काम है जो उसको बंद करने के लिए भी बोला है.